नमस्कार, गोवा टुडेंत सिद्धी गांवसाचो येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. This headline is sponsored by Morning Mantra 360-degree organic range of herbal wellness products available at all chemist stores. कोविड कर्फ्यू आसा तसो 26 जुलै मेरेन वाडयलो. मुख्यमंत्री म्हणटा फाटल्या सप्तकांत सदळ केल्ले निर्बंध गतिविधी आसा तश्यो चालू. मुख्यमंत्री दिल्ली बरोबर बाबू हायवे कामांचेर खंय गडकरी कडेन बसका. श्रीपाद म्हणटा कितें ते सीएमाक खबर. खासदार विनयूय दिल्ली सोमार सावन संसद अधिवेशन. गोंय सरकारान जिल्लो मिनरल्स फंडाची कस्टडी वगडायली. फंड केंद्राच्या अखत्यारींत खर्चाक मान्यतायेचे सँक्शनाचो राज्याक अधिकार ना. गैरवापर बंद करूंक केंद्राचो निर्णय. गोंयभर उटंगराचे सप्तकांत 20 इंच पावस, एकूण 60 इंच पार. सरासरी परस 15% मायज. सोमाराय रेड अलर्ट. बेरेस्तार मेरेन दाट पावसाचो ऑरेंज अलर्ट. मुंबई उटंगार वंटी पालसणा कोसळून 23 सोंपले. चेंबूर पालसण कोसळून 16 गेले. विक्रोळी वणत कोसळून 7 जणांक मरण. हवामान खात्याचो मुंबईक रेड अलर्ट. बोगमोळ शूटआउट खुनाचे केशींत पुलिसांनी तिसऱ्या आरोपीक उखल्लो. पुलीस उस्तितात खुनाचे नेमके कारण प्रॉपर्टी डिलांतल्यान कॉन्ट्रॅक्ट किलिंगाचो दुबाव. गोवा बोर्डाचो 12वेचो रिझल्ट सोमारा सांजे 5 वरांचेर. 18,195 भुरग्यांचो थारतलो फुडार. कोविडांत परीक्षा नाशिल्ल्यान 10वी ते 12वेच्या परफॉर्मन्साचेर निकाल. एल्विस गोम्स काँग्रेसींत वता म्हूण चर्चा. एल्विस म्हणटा काँग्रेसवाल्या संपर्कांत बाकीचे पर्याय. उलयता गोंयकारपणाच्यो गजाली. ताच्या ग्रुपा बरोबर उलोवन खंय निर्णय. राज्यांत कर्फ्यू आसा तसोच 26 जुलै मेरेन वाडयला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत प्रुडंटा कडेन उलयलो. सरकारान कर्फ्यू वाडयतना फाटल्या सप्तकांत कांय निर्बंध आनी गतिविधी सदळ केल्ल्यो त्यो तश्योच उरतल्यो. कोविड पॉझिटिव्हिटी रेट सेल्फ लिमिटान ये मेरेन कर्फ्यू उरतलो म्हूण मुख्यमंत्र्यान आदींच स्पश्ट केल्लें. सध्या सरकाराचें 100% वॅक्सिनेशनाचेर लक्ष. लॉकडावन कितें आतां चेंजीस वाडपाक लॉकडावन आसा तशें एक्सपेक्ट कंटिन्यू जाला फुडले आयतार पर्यंत. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत दिल्ली बरोबर उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकारूय गेला. मुख्यमंत्री सांगता हायवे पुलांच्या कामा विशीं गडकरी कडेन बसका. गृहमंत्री अमित शहाकूय मेळटलो. धनगर समाजाचे एसटी स्टेटसाचो विशय आसा. जमल्यार प्रधानमंत्र्याकूय मेळटलो. ते वटेन संसद अधिवेशनाक श्रीपाद विनय दिल्ली. श्रीपाद भाऊ म्हणटा मुख्यमंत्र्यांक खबर. विनय म्हणटा नेतृत्व बदलाची खंय अफवा. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आयतारा ताकतिकेन दिल्लीक गेलो. PWD विशीं उलोवंक वता म्हूण रजांव. गडकरी कडेन हायवेची कामां जुवारी पुला विशीं उलोवप जातलें. गोंयच्या राजकीय परिस्थिती विशीं उलोवंक घडये BJPच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांच्यो गाठीभेटी मुख्यमंत्री घेतलो. मेन रिजन कितें आसा? दिल्ली वचपाचे वेरियस इश्यूज जे आसा पळय राज्य सरकाराच्या केंद्रा कडेन आशिल्ले वेरियस इश्यूज खास करून PWD रिलेटेड जे आसा नितीन गडकरी तांकां मेळपाक आमचे ते संदर्भात आनी होम मिनिस्टराकूय मेळटलो नाजाल्यार CMाकूय मेळटलो. संसदेचें अधिवेशन सोमारा सावन गोंयचे खासदारूय दिल्लीत. श्रीपाद भाऊ म्हणटा कितें तें मुख्यमंत्र्याक खबर. विनय म्हणटा नेतृत्व बदलाच्यो वावड्यो. फाल्यां मिटींग आसतली रिगार्डींग CMाक खबर आसा. आतांच सांगलो ताणें CM चेंज जावपाचे पूण आमकां जरी खबर ना. हे कोणी जरी घडयल्ले बातमी आसा हितूर कांय दुबाव हें ना. मुख्यमंत्र्यांबरोबर उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकारूय दिल्ली. वेंचणूक तेंकली तशी धनगर समाजाक ST स्टेटसाचो विशय परत आयला. कितलीं वर्सां आडकल्ले हे घोडे केंद्र सरकाराच्या पावंड्यार फुडें धुकलपाचे यत्न चल्ल्यात. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. गोंय सरकारान जिल्लो मिनरल्स फंडाची कस्टडी वगडायली. केंद्रान फंड आपल्या अखत्यारींत घेतला.
राज्य पावण्यार सरकारा कडच्यान वा स्टेट लेवल एजन्सी कडच्यान कसल्याच खर्चाक मान्यताय मेळची ना वा खर्च सँक्शन जावचो ना म्हण केंद्रान अधिसुचोवणेंत स्पश्ट केला. जिल्लो फंड मायनिंग वाठारांत खर्च करपाचो सोडून भलतेकडेन वापरपाच्या प्रकारांक आळाबंद घालूंक केंद्राचो निर्णय. गोंय सरकारान डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फंडाची कस्टडी वगडायली. केंद्रान एका अधिसुचोवणे वरवीं डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फंड आपल्या अखत्यारीत घेवपाचें कारण स्पश्ट केलां. डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फंड मायनिंग अफेक्टेड वाठारांतल्या लोकां खातीर वापरपाचो आसता. मात हो फंड थंय वापरपाचें सोडून भलतेच गजालींक वापरपाचे प्रकार वाडल्यात. ताका लागून हो निर्णय घेतला म्हूण केंद्रान अधिसुचोवणेंत स्पश्ट केला. जिल्लो मिनरल्स फाउंडेशनाचो फंड राज्याचे तिजोरेंत राज्याचे कन्सॉलिडेटेड फंडांत स्टेट लेवल फंड वा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड अशा फंडांनी वा हेर खंयच्याय स्किमीचे फंडाच्या नांवान ट्रान्स्फर जातलो. थंय हो फंड पावप म्हणल्यार फंडाचो मूळ उद्देशूच फेल जाता. आतां राज्य पावण्यार खंयचोच सरकार वा स्टेट लेवल एजन्सी जिल्लो मिनरल्स फंडांतल्यान खर्चाक मान्यताय दिवंक शकची ना. तशेंच कसलोच खर्च सँक्शनूय करूंक शकची ना. गोंय सरकाराच्या डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फंडांत आज मेरेन 223 कोटी एकठांय जाल्ले. तातूंतले 47 कोटी 35 लाख मायनिंग वाठारांतल्या वेगवेगळ्या 12 प्रकल्पांक म्हूण मंजूर जाल्ले. तातूंतले 44 कोटी 67 लाख 10 प्रकल्पांचेर खर्च जाल्यात. आदीं राज्य सरकार डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फंड मायनिंग अफेक्टेड वाठारांत खर्च करतालो. केंद्र सरकार तांकां हो फंड कसो कितलो खर्च करूं येता ते विशीं निर्देश दिवंक शकतालो. आतां नव्या नोटिफिकेशना प्रमाण राज्य सरकाराक सरळ खर्च करूंक खर्चाक मान्यताय दिवंक वा सँक्शन करूंक मेळचें ना. केंद्राच्या ह्या निर्णयाक लागून आतां राज्य सरकारांक मायनिंग अफेक्टेड वाठार सोडून दुसरे कडेन हो फंड वापरपाची मेकळीक मेळची ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. गोंयांत उटंगाराचो 7वो दीस. सप्तकांत एकूण 20 इंच पावस. सोमाराय उटंगाराचो रेड अलर्ट. बिरेस्तार मेरेन दाट पावसाचो ऑरेंज अलर्ट. पावसाचो नेट आनीक सप्तकभर तरी उरतलो. न्हंयांक बुट्टी मारूं येता म्हूण वेधशाळा सांगता. पालसणां कोसळपा सारक्या सुवात्या विशीं खबरदारी घेवंक शिटकावणी. सिजनल सरासरी परस 15% पावस मायज पडला. एकूण 60 इंच. 24 वरांत 2.5 इंच. राज्यांत उटंगार चालूच. पणजे दिसपट्टी एक्सपोज. रस्ते उदका पोंदाच. पावसाचो नेट सप्तकभर तरी चालूच उरतलो. सोमारा रेड अलर्ट. बिरेस्तार मेरेन दाट पावसाचो ऑरेंज अलर्ट. और जैसे ही कंटिन्यूस रेनफॉल एक्टिविटी चल रहा है तो एरियाज वल्नरेबल फॉर लैंडस्लाइड, फ्लडिंग और लोकलाइज फ्लैश फ्लड, ये सब के जो एरियाज वल्नरेबल है उसको मॉनिटरिंग में रखना पड़ेगा. और रिवर्स स्वेलिंग होने के चांसेस हैं तो वाटर लेवल्स इन रिवर्स एंड डैम्स में भी कंटिन्यूसली मॉनिटर्ड और नेसेसरी एक्शंस भी टेकन. और उसके साथ 21 जुलाई से जैसे ही फोरकास्ट ऑलरेडी किया था, एक लो प्रेशर एरिया नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में फॉर्म होने के चांसेस हैं. तो जो वेरी हेवी रेनफॉल जो चल रहा है गोवा के ऊपर, यानी कि रेनफॉल एक्सीडिंग 11.5 सेंटीमीटर्स इन 24 आवर्स, वो जारी रहेगा फॉर अप्रॉक्सीमेटली अ वीक अप टू अराउंड 25 ऑफ जुलाई. वेरी हेवी रेनफॉल गोवा के ऊपर पॉसिबल है, नॉर्थ एंड साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मुंबय उटंगार. वणटी पालसणां कोसळून 23 सोंपले. चेंबुरांत वणत कोसळून 16 गेले. विक्रोळी वाठारांत 7 जाणांक मरण. अजुनूय आंकडो वाडूं येता. 20 जाणांक साल्वार केल्यात. मातयेच्या ढिगाऱ्यांनी आनीकूय लोक आडकल्ले आसपाची शक्यताय आसा. कितलेशेच जखमी. रातभर सेगीत पावसान मुंबय वता वता थंय बुट्टी. हवामान खात्यान मुंबयक ह्या 2 दिसांत रेड अलर्ट जारी केला. आमची फामील जनसंघाची. आमी जनसंघातले. म्हजो बापूय जनसंघांत आशिल्लो. इमर्जन्सी वेळार जेलींत गेल्लो असो 7 सेकंदाचो अरविंद केजरीवालाचो व्हिडिओ सध्या देशभर व्हायरल. काँग्रेसीचो म्हणयारो अमरनाथ पणजीकारान
वो अर्धवट व्हिडिओ फेसबुकार शेअर केलो तसो आपान ताका फेसबुकार धूंक सुरवात केली. अमरनाथान पोस्ट डिलीट केलो. हमारा जनसंघ का परिवार है, पैदाइशी बीजेपी वाले हैं हम. हमारा जनसंघ का परिवार है, पैदाइशी बीजेपी वाले हैं हम. हमारा जनसंघ का परिवार है, पैदाइशी बीजेपी वाले हैं हम. केजरीवालाचो हो 7 सेकंदाचो व्हिडिओ देशभर व्हायरल. गोंयांतूय तो व्हायरल. काँग्रेसीचो म्हणयारो अमरनाथ पणजीकारान व्हिडिओ फेसबुकार पोस्ट केल्लो. आपान ताका तितल्यारूच धुलो. अमरनाथाक असले सोबना ताणें 7 मिनटांचो फूल पोस्ट शेअर करपाचो 7 सेकंदाचो पीस दाखोवन कोफुजांव करपाचो यत्न. काँग्रेसीचे अमरनाथ पणजीकार तांच्यांनी एक व्हिडिओ क्लिप शेअर केला जो अरविंद केजरीवालाचो आसा. ही एक फेक न्यूज. अमरनाथ पणजीकार, हांव तुमकां सांगपाक सोदतां की असल्यो फेक न्यूज स्प्रेड करपाच्यो बंद करा. हो एक गुन्हो. तुमच्या असल्या मनशांनी फेक न्यूज स्प्रेड करप हे मात्तूय सोबना. काँग्रेस इतली भिल्या काँग्रेस की तेका आतां फेक न्यूज स्प्रेड करची पडटा. तुमकां जर खरेंच कापस्ताद आसा अमरनाथ बाब जाल्यार ती बारीकशें 7 सेकंदाचें व्हिडिओ क्लिप शेअर करचे पेक्षा तो 7 मिनटाचो व्हिडिओ शेअर करून दाखया. अरविंद केजरीवालान कित्याक उद्देशून ते उद्गार काडलेले, ते स्टेटमेंट केल्लें, ते कोणाचें स्टेटमेंट आशिल्लें ह्या त्या व्हिडिओन तुमकां कळटलें. असल्यो फेक न्यूज इल्लेशे क्लिप कट करून 7 सेकंदाचे सर्क्युलेट करप हे तुमकां मात्तूय सोबना. हे असले फेक न्यूज शेअर करपाचे तुमी बंद करात. वाद चडार पडटा तो पळोवन अमरनाथान फेसबुक पोस्ट डिलीट केलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बोगमाळो शूटआउट मर्डर केसींत पुलीस 3रे आरोपी मेरेन पावले. शूटआउटांत न्यू वाड्यावेल्या अमर नायकाक गुळी घालून मारिल्लो. ते उपरांत पुलिसांनी फास्ट ट्रॅक तपास करतना यूपीच्या दोगांक उखल्ले. आतां ह्या प्रकरणांत 3रे आरोपीक पुलिसांनी होणजून सावन उखल्ला. खुनाचो मोटीव अजून कळूंक ना, तरी प्रॉपर्टी डिलांतल्यान कॉन्ट्रॅक्ट किलिंगाचो पुलिसांक दुबाव. बोगमाळो शूटआउट मर्डर केशीत पुलिसांनी 3रो आरोपी हणजूणच्या रविशंकर यादवाक उखल्लो. बेरेस्तारा जाल्ल्या शूटआउटांत न्यू वाड्यावयल्या अमर नायकाक गुळी घालून मारिल्लो. पुलिसांनी फास्ट ट्रॅक तपासांत यूपीच्या दोगांक 12 वरां भितर उखल्ले. खुना खातीर वापरिल्लीं 2 पिस्तुलां आनी कारतुसी पुलिसांनी जप्त केल्यात. खुनाचो नेमको हेतू अजून कळूंक ना, तरी प्रॉपर्टी डिलिंगा वयल्यान कॉन्ट्रॅक्ट किलिंगाचो पुलिसांक दुबाव. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोवा बोर्डाचो 12वेचो रिझल्ट सोमारा 19 जुलयाक सांजे 5 वरांचेर जाहीर जातलो. बोर्डान जाहीर कळोवणी जारी केली. फाटले खेप निकाल 89.27% लागिल्लो. ह्या वर्सा 18,195 भुरग्यांनी 12वेक ॲडमिशन घेतिल्लें. अंदू कोविडाच्या परिस्थितींत परीक्षा जाल्ल्यो नात. गोवा बोर्डान विद्यार्थ्यांची 10वी आनी 11वेची पास पर्संटेज तशीच 12वेची कामगिरी जमेक धरून निकाल लायला. फुडें प्रोफेशनल कोर्सांक ॲडमिशनाक GCET आनी नीट टेस्ट आसतली. आतां कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळुया. Suffering from asthma and want an instant cure? Visit Manohar Ayurveda.
We've got proven Ayurvedic medicines. The guaranteed cure within 3 days. With 0 side effects. Freedom from inhalers. Finish asthma before it finishes you. Visit our center today for a free asthma checkup at Cameron Kingdom, Goa. कुंकळेचो फुडारी एल्विस गोम्स काँग्रेसींत वता म्हूण चर्चा. एल्विस म्हणटा काँग्रेस खंय ताच्या संपर्कांत आसा, बाकीचे पर्याय हातांत आसात. आपलो एक ग्रूप आसा, तांचे बरोबर उलोवनूच गोंया खातीर कितें बरें ताचो निर्णय जातलो. काँग्रेस आनी बीजेपी मोठे पक्ष ना म्हणल्यार तांचे कडेनूय बरी वोट बँक आसा म्हूण एल्विस सांगता. एल्विसाच्या हातार कोणाचो नाल्ल? सरकाराचो ग्रेड ए तांकीचो ऑफिसर अकाली VRS घेवन राजकारणात गेलो. आपात 3-4 वर्सां उरलो थंय भिनसले आनी सादारण वर्सां आदी एल्विसान आपाक फाट केली. एल्विसाचे फुडें कितें ताचेर फाटले वर्सभर तर्क वितर्क. आतां वेंचणूक तेंकली आनी एल्विसान एक शिनाल सोडूंक सुरू केला. फाटले वेंचणुकेंत ताणें आपाक कुंकळे बरे पैकी मतां काडली. एल्विस म्हणटा काँग्रेसवाले संपर्कांत आसा. तो गोंयकारपणाचें उलयता. ताचो मतदार खंय चडसो कुंकळे. हांव गांवांत कुंकळचो सगळ्यांक खबर आसा आनीक लास्ट इलेक्शन फर्स्ट टायम म्हजें जें एक्सपिरियन्स आसलें दॅट इज फ्रॉम कुंकोली कॉन्स्टिट्युएन्सी. म्हाका काँग्रेसमॅनान पयलींच्यान काँग्रेस जे कार्यकर्ते आसा काय लिडर्स आसा काँग्रेस वुमन म्हणा दे वेलकम मी. हांगा म्हाका यूथ काँग्रेसचे येवन मेळून गेल्ले आसा. म्हाका काँग्रेसचे वुमन विंग सुद्दां मेळून गेल्लें आसा. दे ऑल रिक्वेस्टेड मी टू कम. फायनली डिसिजन इज इन द प्रोसेस. पळोवया कितें जाता तें. पण तें फायनल कितें हांव एकटो ना हितून. आमचे भितर एक ग्रूप आसा आनी आमी सगळ्यांक कन्सल्ट करूनच तें डिसिजन घेता. ओपोजिशनात उरल्यार उडकी मारतलो म्हूण खंय उमेदवारांनी मतदारांक आदींच क्लियर करूंक जाय. एल्विसाचो फुटिरांक थोमनो. विरोधक ना जाल्यार लोकशाय कसली. तेणें पयलीं जेन्ना इलेक्शनान पळय येता हे तेन्ना सांगूंक जाय सपोज आपूण ऑपोजिशनान पडलो जाल्यार आपूण उडी मारतलो कित्याक आपल्या कडेन ऑपोजिशन म्हणून डेव्हलपमेंट करूंक जावचो ना. सी दीस इज नॉट अ रायट थिंकींग. दीस इज फेलिशियस थिंकींग की ऑपोजिशनान पडलो जाल्यार कांय जायना. ती तांची पळय कॉम्पिटन्सी आसा ताजेर तो क्वेश्चन येता की हे कॉम्पिटंट आसा काय ना. अरे ऑपोजिशनान जायच कॉन्स्टिट्युशनानच ऑपोजिशन आसपाक जाय म्हटलं आनी ऑपोजिशन जर ना जाल्यार ही डेमोक्रेसी कसली. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. होणजूण कांयसू आसगांवचे नव्यान बांदिल्ले रस्ते पावसांत व्हांवून गेले. सगळ्याक फोंडकुलांच फोंडकुलां. रस्त्यार खडी गम लावन दसयल्ली काय म्हूण थळाव्यांचो प्रस्न. आयिल्ल्या दिसा त्या रस्त्यार कोण ना कोण नाक मारता. सरकारवाल्यांनी खंय ह्या रस्त्यार वेवस्थीत गाडी चलोवन दाखोवची. लोकांची चॅलेंज. हणजूण कायसू आसगांव वाठारांतले हे रस्ते पळयात. फोंडकुलाच फोंडकुला. 6 म्हयने ते वर्सा फाटीं सगळे रस्ते जाग्यार घाल्ले. मात पावसाचे दडके सरशी रस्तो व्हांवलो. रस्त्यार खडीच खडी. रस्त्या कुशीकची गटाराय तुंबिल्ल्यान रस्त्यार उदक. लोकांचे हाल. आयिल्ले दिसा एक्सिडंट. कमीत कमी 6 महिन्याला वर्ष पयलो हॉटफिश म्हणून रोड केले आमचो मिनिस्टर आज तुमकां फुड्यान घडटा. म्हाका दिसता हितून हे जे डामार जे आदले जे आसले ते डामार न्हू हे फक्त ते डामार म्हणून वयरीन गम घालता भितर आनी दसोवपाची कामां करता. हेंच कांय न्हू. हेज्या फुडें सुद्दां पळय हो काय कितके एक्सिडेंट जाले हांगा. आयज बाबा आमकां पळयताले हितून गव्हर्मेंटाच्या मनशानूच येवन ही असली एक धाकटी गाडी चलोवन दाखोवची आनी वयची. हे तर कोण पडोन मरण जाता. हांव पळय पडोन मोडलो हांवें सगळे दोनूय हें करून वयर हे करून जे हांगर कितें केलां न्हू मातसा तूं सापोरा तूं वागातोर येवन दाखोवचें.
तेन्ना हेंच्यांनी केबल म्हणून उश्टिलो येवन पळयलां हेंच्यांनी कितें घडटा तें पायप फुटलें म्हणून कोणूच पळयना हेका जेन्ना मेल्या उपरांत गव्हर्मेंट म्हणटा अरे हेल्मेट घालून सुद्दां मनीस मरतलो हें दिसता आतां पळयलात तुमी रस्त्याक पाड पडला पळय खंय गाडयो घरा कडेन काडचे पडटा हे रस्त्याक कितें हें आहा काडटा खळी ना काय ना वाडटा काय ना उदक खंयच्याय वयता रोडा वयता तूं आतां भाडें मारताय पळय तुका भाडें मारतना हे इशू खड्ड्याचे हाडले कोण गुरुवार बायल आसा आगाच सुट्टले वरती मिनिस्टर गेले न्हिदल्यात थंय हे आतां पळय कितें व्हड्या हे म्हाज्या फुड्यान दोग जाण पडले हांगा कोण म्हणटा आपले ते पाणी उसळटा आनी हे मागीर हेका आतां कोण पळयतलो म्हाका सांग हॉटेलां बांदून दिला जागो ना खंयसून उदीक वयपाचें तें हे पंचायतीन तेंच्यांनी बांदून दिला तें उदीक खंयसून वयतलें म्हाका सांग प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडते बकरी ईदाच्या नांवान गोंयांत जावपी गो हत्या बंद करात म्हण गोरक्षक संघटना मुख्यमंत्र्यांक मेळ्ळ्यो 20 वर्सांत खंय बेकायदेशीर कत्तल वाडल्या तिसवाडी महिला भंडारी समितीन वन महोत्सव केलो पुर्तुगीजा आड 1583 कुंकळे जाल्ल्या पयल्या बंडाची कुंकळकारांनी याद जागयली पिरवळचो उमेदवार जाय आपूण तयार म्हूण बीजेपीचो संदीप निगळे सांगता गोंयभरच्यो एक खबरो ईदाच्या नांवान फाटल्या 20 वर्सां सावन गोंयांत गोहत्येचे प्रकार खंय वाडल्यात सरकारान बेकायदेशीर कत्तलखान्यांचेर एक्शन घेवची म्हूण गोरक्षा संघटना मागता परशुरामान ही जी भूमी सप्तक कोकण तयार केलें तेन्ना त्यांनी सुरवातीक जी आमची कामधेनू आसा गोमाता ती हांगासर आमकां दिली त्याच्या बरोबर आमकां अग्निहोत्र करून दिलें आणि त्या अग्निहोत्राक गोमातीची गरज पडटा गेल्या 20-30 वर्षांत चड जावपाक लागला कित्या खातीर जे ओरिजिनल म्हाजें सांगप आसा की ओरिजिनल जे मुस्लीम आसा गोंयचे आमचे भाव मुस्लीम भाव हे केन्ना असलो काव स्लॉटर करपाक वचनासले ते बकरी ईद आपल्या बऱ्या रितीन करताले हे खंयचोच धर्म खंयचोच देव सांगूंक शकना की हत्या करा म्हणून आनी हे ईद बकरी ईदाच्या निमतान गो हत्या कित्याक करता जे एनिमल फीट आसा फॉर मिल्किंग फॉर ब्रीडिंग और फॉर एग्रीकल्चर और लायकली टू बी इकॉनॉमिकली पॉसिबल फॉर दीज एक्टिविटीज जाल्यार ते स्लॉटर करपाचे न्ही आणि तो पावर ताका कॉम्पिटंट ऑथॉरिटीक दिला तो आपल्या मना प्रमाणे डिसायड करता आम्ही वेळोवेळी सरकाराक हे निवेदनां दिल्ली आतांय परत आम्ही मुख्यमंत्र्याक सांगपाक सगळ्यो संघटना आयिल्ल्यो आसा की तुमी हे बकरी ईदाच्या निमतान गोवंशाची हत्या अलाव करू नका तिसवाडी महिला भंडारी समितीन वन महोत्सव केलो समाजाच्या भुरग्यांनी बरें शिक्षण घेवचें म्हूण उलो आमच्या समाजाच्या भुरग्यांनी खूब शिकतात आनी फाटीं रावचे न्हू कोणाक शिक्षणाक कितें आदार जाय जाल्यार ताका आमी समाजा तर्फे कितें तरी हातभार लावपाक जाय आनी म्हाजे कडल्यान कितें जर हेल्प जाय जाल्यार हांव सुद्दां शिक्षणाक कोणाक हेल्प करपाक फुडें आसतलो शिक्षण आसल्यारूच व्हडली पदां मेळोवपाक मेळटा ना जाल्यार बारीक पदाचेर सांगून कॉम्प्रोमायज करचें पडटा त्या खातीर शिक्षण सगळ्यांनी शिकचें आमच्या समाजाच्या भुरग्यांनी शिकचें खूब मोठें जावचें 1583 पुर्तुगीजा आड कुंकळे जाल्ल्या पयल्या बंडाची कुंकळकारांनी याद जागयली 1583 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स हें जालें आनी हें आयज आमकां हे कुंकळकारां गौर वेशे म्हणजे आनी आयज सुमार 438 वर्सां ही सोंपतात हें जाल्यार आनी हेजो जे आमचे जे मरोन गेले जे 15 फ्रीडम फायटर चिफ्टन सो ताका तेजे आर्गां दिवपाक आमी सगळे आमचे मदें आसा कित्याक लागून रिवोल्ट जालो की जेन्ना पुर्तुगेज गोंयांक येयले देयर इंटेंशन दे एम वॉज टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी आनी दुसरें आसलेलो ट्रेड जेन्ना ते कुंकळ्याक पावले तेमी जाय तसो अंधाधुंदी केली आमची शेतां लासली आमगे लोकांचेर अत्याचार करपाक लागले आनीक तरी आसतना कुंकळे थोडे लोक उबे रावले पण धांवडावन गायलोय बी तांकां तेज्या नंतर ह्या 15 जुलयाक तेमी तयारी करून जेन्ना ते परत येयले तेन्ना ह्या आमगेल्या 15 महानायकान कितल्याशाच ह्या पुर्तुगेज मिशनरीक हांगा जैतिवंत आतां तांकां मारून उडयलो बीजेपीचो संदीप निगळे प्रियोळा उमेदवारीक तयार पक्षान खंय निर्णय घेवचो सोशल वर्क जें आसा तें हांव पयलीं पासून करीत आयिल्लो आसा पॉलिटिक्स सेंट्रीक सोशल वर्क केन्ना केलें ना
पूण कार्यकर्त्यांचो आग्रह आसाच की निवडणूक लडोवपाक जाय अशें म्हणून, पूण पार्टी जें कितें ठरयतली ते नुसार मागीर फुडली आमची निर्णय जातलो. पिळो मतदारसंघान जेन्ना काम करता तेन्ना प्रत्येक जाण येता आनी विचारतात की आमच्या मतदारसंघान आतां पिळोवचो स्थानीक उमेदवार कित्याक ना म्हणून. फाटलीं 15 वर्सां जालीं आमकां पिळोवचे भायलो उमेदवार आमदार म्हणून आसा. सो एक स्थानिकांची मागणी आसा की स्थानीक उमेदवार आमकां ह्या फावट मेळचो असो म्हणून. तुमी जर मतदारसंघान भोंवत जाल्यार तुमच्या लक्षांत येतलें की वोकल फॉर लोकलाकूच चड पसंती लोकांची आसा आतां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पोन्न्या गोंयच्या हेरिटेज प्रोटेक्टेड सायटीर खंय बेकायदेशीर बांदकाम चल्लां तांकां परवानगी कशी मेळटा काय म्हण विरोधकांचो इशू. सरकारान खंय ताकतिकेन दखल घेवची, काम बंद उडोवचें म्हण राजकीय आवाज येवंक लागला. पोन्न्या गोंयचे कांय थळावे NGO राजकीय फुडारी आयतारा आवाज काडूंक एकेमाचेर सरकार पक्ष आनी पंचायतींचेर आरोप. कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणे आर्टिकल 51A(F) आसा, थिंगा ड्युटी आसा आमचे फंडामेंटल रायट्स एंड फंडामेंटल ड्युटीज. से फंडामेंटल ड्युटीज प्रमाणे टू कन्झर्व कल्चर एंड कॉम्पोजीट हेरिटेज ऑफ आवर नेशन. डेफिनेटली जंय संदी मेळटा थंय आमचे आमदार हे जे अन्याय जाता गोंयकारांचेर आनी गोंयच्या जमनीचेर तो डेफिनेटली आमी रेज करता. ह्या घरा भायर हांवें केन्नाच हें असलें व्हडलें घर म्हणटा तें पळोवंकूच ना. बोर एक ल्हानशी झोंपडी जंय नाल्ल घालताले तसलें एक लॉज कशें थंयसर आसलें. आनी तुमी हे दोनूय पार्टी ज्यो आसा ताका सांगता 2022 पयलीं जरी हे कन्स्ट्रक्शन बंद जायना आनी वसना म्हणून आमी ते व्हॉलंटियर्स तुमचे आड धरतले. आमकां गोंयकारांक धाकटे होम घालतलो जाल्यार न्हू हाचे परमिशन ताचे परमिशन सगळ्यांक परमिशन जाय. हायकोर्टाची ऑर्डर पासून आहा थिंगासर ती हायकोर्टाची ऑर्डर बा कांय पळोवप ना, कांय ना कितें चल्लाय गव्हर्मेंटाचें. Everything has come up because of the fraudulence. All the documents are fraud. वेंचणूक तेंकता तशें फोंड्या उदरगतीचें राजकारण. रवीन ID बांदले म्हूण खंय कोविडांत आदार जालो. रवी आमदार नाशिल्लो तेन्ना पालकमंत्र्यान कितें केलें काय म्हूण काँग्रेसीचो प्रस्न. मोगोचो केतन म्हणटा काँग्रेसीच्यो लोकांक पिशे करूंक काणयो. तेवटेन 17-18 लाखांची राखणे वणत गायब म्हूण आदलो आमदार लवूचो बाण. काँग्रेस म्हणटा लवूक केलो बोकडो. फोंड्या वेंचणुकेचे रंग, आरोपाचेर आरोप. काँग्रेस म्हणटा रवीन ID हॉस्पिटल बांदलें, कोविडांत उपेगाक पडलें. 2007 to 12 ID हॉस्पिटल जाता म्हणून बोवाळ जालो. आज ते ID हॉस्पिटल कोविड पेशंटा खातीर यूज जाता आनी कितले ब्लेसिंग मेळ्ळें त्या रवी सराक. 2012 ते ID हॉस्पिटल रेडी जालें आनी रवी नायक वॉज डिफिटेड. 2012 to 17 हांगा पालकमंत्री कोण आसलो, कोणाची ड्युटी आसली ती इन्फ्रास्ट्रक्चर, ब्लड बँक, CT स्कॅन, मागीर म्हणटा ते मॉल म्हणटा सगळे एटलीस्ट जागे कोणाची ड्युटी आसली. खरें म्हणजे मिडियांनी ताका वाव दिवचो न्ही. ताका पयलीं पॉयंट्स ना कावन्सिलर जा आनी फुडें मिडिया फुडें यो. मोगोचो दोतोर केतन म्हणटा आदल्यो काणयो नाका, सध्या कितें करतात तें सांगात. परत परत ते 1942 लव स्टोरी म्हणून एक मुवी आशिल्ली ताजेरूच उलयता ते 1919 रवी सरान एम्ब्युलन्सीस घेतिल्ल्यो. ID हॉस्पिटलांत ज्याची गरज आसा त्या गोष्टींचेर हांव उलयतां. डेव्हलपमेंट म्हणजे स्वताचो घरचो रस्तो करप न्ही. फोंड्याची सिवरेज जावपाक तो सुदीन ढवळीकराक ब्लेम करता आनी आपल्या घरा कडली सिवरेज तो करता. मोगोचो बंडखोर आदलो आमदार लवून फंड मारले. लाखांची टेंडरां पास, कामाची जाग मागना. 2013-14 नागझरी रिटेनिंग वॉल एंड डेव्हलपमेंट म्हणजे काय अशें करून 70 काय 80 लाखाचे टेंडर जाल्ले. लोकल पंच समजो त्या पंचान RTI मागलें. तें काम सँक्शन जाल्यार 2 वर्सां जालीं. अजून कित्याक हें जायना काय म्हणून सुरू करूना. इंजिनियरान मिनिस्टराक सांगलें. मिनिस्टरान त्या पंचाक आपयलो आनी तें सेटल जालें. जाल्यार म्हणजे ताका सांगलें मागीर कितें त्या पंचाक ती आपणे वेल्यांनी मडकय बांदली म्हणून. म्हणजे हांवें चवकशी केली मडकय खंय बांदलें तें तरी दाखय मरे. मडकय ना आनी फोंड्यांनी ना. लोकांनी पयशे तोरप फॉर डेव्हलपमेंट, कामां न करता पयशे खावप फॉर डेव्हलपमेंट, लोकांक जागो विकता म्हणून तेंचे कडल्यान पयशे घेवप फॉर डेव्हलपमेंट. लोक खंय बोकडो केलो. लवू मामलेदाराक एज अ MLA ते फ्रीडम नाशिल्लें. जाली तेजी परिस्थिती की तेजे हात पांय बांदल्या आनी तूं बाबा काम कर.
तेजेर एक पॉलिटिकल एक तेजेर दबाव आशिल्लो. म्हाजें म्हणणें जालें की लो हॅज बीन मेड अ स्केप गोट, पॉलिटिकल स्केप गोट जालो तो. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.